वर्साचो सादो काळ 13वें सातोळें शुक्रार मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 9 वळी 9 ते 13। आनी थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसलेल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताणें ताका म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये। आनी तो उठोन ताचे फाटल्यान गेलो। तो घरान जेवणाक बसलेलो आसतना साबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसा बरोबर जेवणाक बसले। हे पळयोवन फारिजेवांनी ताच्या शिसांक म्हटलें, 2 वसूलदार आनी वायटाव्या संगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आशिल्ल्यांक न्हय पूण वायटकारांक की वैजाची गरज। वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात। म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय। दुबाबावीन सगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता। निया प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानार आमी पळयता जेजू मातेवाक म्हटल्यार एका 2 वसूलदाराक आपले फाटल्यान येवंक उलो मारता आनी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान ये। आनी रोखडोच हो मातेव नांवाचो मनीस उपरांत तो जाता शुभ वर्तमानकार। जेजू ताका आपयता आनी तो ताचे फाटल्यान वेता। जायते फारिजेव म्हणटात, 2 वसूलदार वायटाव्या मनशा बरोबर तुमचो गुरू जेजू जेवता हें कितें? आनी जेजू तांकां जबाब दिता, बरी आशिल्ल्यांक तांकां न्हय पूण जी पिडेन आसात तांकां दोतोराची वा वैजाची गरज। आनी मुखार म्हणटा, म्हाका बोली न्हय, म्हाका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सगुण्यांक न्हय अध्याय 12 पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां। वळी 28 प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आमकां जण एकल्याक जेजू आपयता। एकदा धर्मशास्त्रांतल्या एकल्या ज्या जेजूशी येवन अवस्थेन आमी आसा सगळ्यात आमी तो ज्या प्रकारान आमी जियेता त्या सुवातेवयल्यान जेजूचो पाटलाव करूंक जेजून जण एकल्याक दिली। जेजू उलो मारता पयली ताचो पाटलाव करूंक आनी ताचे जिवितान आमच्या जिवितान जेजू अनुभवूंक ताचो उलो आयकूंक आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या